लुका प्रमाणे सुवार्ता. विधवेची खाणीक. देवाळाच्या धर्मपेठेंत धान धेने घालतल्या ग्रेस्त मनशाक आपले दोळे उभारन जेजो पळेवन आसलो. एक दुर्बळे विधवेन तांब्याचे 2 पैसे धर्मपेठेंत घालताना ताणें देखले. तवळ तो म्हणालो, खरेंच हांव तुमकां सांगता, हे दुर्बळे विधवेन हेरां सकटां प्रास चड धान घालें. कित्याक हेरां सकटांनी आपले ग्रेस्त खायेंत भरोन उरलेल्यांतले घालें, पूण हिणें आपले दुर्बळ खायेचे म्हणजे आपले थान बुकेचेंच दिलें. जेजू देवाळाची देसवाट कळीत करता. तांचे मदले थोडे जण देवाळा विशांत उलोवन ते सोबीत फातरांनी आनी धान आयिल्ल्या वस्तूंनी सुरंगार आयला म्हणटाले. तवळ जेजून तांकां सांगलें, तुमी देखतात त्या बांदपाचो फातर सयत उरासो ना तसले दीस येतले, सकाळी कोस लावन घालतले. अंतकाळाच्यो खुणा. तवळ तांणी ताचे लागीं विचारलें, मेस्त्री, ह्यो संगती केदाळा घडतल्यो? त्यो घडच्यो वेळ लागीं पावला म्हूण गुर्त कसलो? तवळ जेजू तांकां सांगी लागलो, कोणी तुमकां फसयनाशे सत्राय करा. साबार जण म्हजे नांवी येतले आनी हांवूच तो आनी नम्यारलो वेळ लागीं पावला अशें म्हणटले. पूण तुमी तांच्या फाटल्यान वचनाकात. झुजां आनी खाडकाया विशांत खबर आयकून आकांतान पडनाकात. ह्यो संगती घडा जायीच, पूण अंत तक्षण येवचो ना. उपरांत तो म्हणालो, राष्ट्र राष्ट्राचेर आनी राज्य राज्याचेर झुजाक देंवतले. थंय हांगा भिरांकूळ भुंयकांपण्यो जातल्यो, दुखळ आनी मारीची पिडा पडटली आनी आकाशार भिरांकूळ दृश्यां आनी विचित्र खुणा दिश्टी पडटल्यो. आमेन.